आमी सगळीं जाणां जेजूक नमस्कार करुया. जेजू सरशीं आमचें सगळें आसा तितलें जें ताणें आमकां दिलेलें आसा आनी आमी आमचें सगळें घडोवन हाडलेलें आसा तें सगळें जेजूक समर्पुया. ताणें आमकां हो नवो दीस दिलेलो आसा. ह्या दिसा पासत आमी आर्गां दिवया. आमकां ताणें बरी रात दिलेली आसा. कांय जाणांक तितली बरी जेम पडोंक ना, खोंतीक आनी हुस्क्यांक लागून. आमी त्याय पासत ताका आर्गां दिवया. आनी उठ्ठा उठ्ठा आसतना आमी थोडीं जाणां देवाक आर्गां दिवंक सोदता, कित्याक आयज आमचो जल्माचो दीस. वो आयज आमचो सुवाळो. ह्या सगळ्या देण्या पासत आमी तुका जेजू आर्गां दिता. कांय जाणांक खोंती आनी दास्ती आसा परिक्षेची. परिक्षा दिवंक जाय आनी ताका लागून हो हुस्को आसा कशें जातलें पेपर, ओ कोणाक इंटरव्यू आसा. असल्या सगल्यांक आमी तुजे सुरचीं हाडटा जेजू. जीं हॉस्पिटलांनी आसात, जीं घरांत दुयेंत आसात, ह्या सगल्यांक आमी तुजे सुरचीं हाडटा. तुजो हात तांचेर लाय आनी तांकां भितरल्यान सान पेकोवणी दी. Cristaच्या ओतम्यान म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताचे कुडी म्हाजें तारण कर. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका उदकान कोण वळाच्या. पवित्र कोश्टानो म्हाका गोड कोरा. तूं बऱ्या
तुझ्या गायांनी तुम्हा खाली पोय वेगळो अवसरो कधीच दिवं नाका तुझ्या गायांनी तुम्हा खाली पोय वेगळो अवसरो कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तुम्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तुम्हाका आपुय तुझे सोशियो तुम्हाका फर्माय भक्ता सांगाती तुका वाकडच्या तुझे सोशियो तुम्हाका फर्माय भक्ता सांगाती तुका वाकडच्या वै जेजू तुका सगळो गोत आमी आतां वाखाणटाव तूं सगळो गोत आमकां इतलो लागीं आसाय की आमी पर्यंत आमकां तितली लागीं ना तूं आमकां राखताय आनी सांबाळटाय तरी पूण आमी खूब उद्रुश अणभवता जेन्ना आमी चतूर रावना तेन्ना आमची चिंतना आमची भावना ती तुजे सरसून ती उपजवना आनी तेन्ना आमकां ती वाडत वेता आनी आमकां आमचें जिवीत मारेकार करता हाका लागून जेजू आमी तुजे कडेन मागता ह्या वेळार आमकां वदीक आनी वदीक शिटूक कर हाका लागून कितले आमचे मोगाचे संबंद उदीक आनी उदीक तोंटो जावन तुटूंक लागतात खूब दूख आमकां भोगूंक पडटा आमी खूब कश्टवता
आनी हें सगलें आमचें जिवीत आंतरीक आसा तितलेंय तुजी सरशी ह्या वेळार हाडून न्हयच आमकां पूण कितलींचशीं जाणां हे तळमळीत आसात तितल्यांचेरूय तूं तुजो स्पर्श कर, ताका पेकोवणी दी आनी हे गोठायन तुजे भरून तुवें जसो आमचो मोग केलाय ते भाशेन तुका एकवटोन असलो मोग दुसऱ्यांक दिवंक तुजी आमकां ताकद दी. तरेतरेच्यो आमच्यो गरजो आसा तितल्योय आमी तुजे सरशी हाडटा जेजू. सगळ्या आमच्या गरजांक आमी आजीर जावया आनी जेजूक आमी त्यो सगल्यो कळीत करया.
soul will sing your praise unending. And thousand years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Yes, I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. Lord Jesus, as we gather before You on this Sunday, we come with grateful hearts. We bring everything, whatever has happened during the past week, all our sentiments, thoughts, our feelings, all our anxieties, our joys, sorrows. We place them before You, Lord. You are always ready with open arms to receive us at any time. And as we gather before You here, we pray, Lord, that all our insecurities, that all our feelings which take us away from You, that we may be able to surrender them at Your feet. In today's Gospel, Lord, we see Your authority over the unclean spirits. You are able to silence, confront, and expel the spirit that takes possession of people. Even today, Lord, there are many of us who live alienated from ourselves, deceived by the power of means of communication, by propaganda of business. There is a tendency to imitate others, to live like slaves of consumerism, oppressed by the power of debtors. We ask You, Lord, to break away these chains of bondage, to free us from the slavery that we have self-imposed. And as we pray for all this, Lord, as we offer all our sentiments, all our feelings before You, we continue to pray for the situation around the world, especially with regard to the COVID-19 pandemic. We pray for the doctors, the medical staff, all those who are doing their bit, all those who are toiling day and night. We pray for the victims, those tested positive, that they too may be given the strength to face this challenge.
We pray for those administering the vaccines, that they may be prudent in their work. We pray for the citizens, that they may abide by the various laws of their respective countries. Similarly, Lord, we also pray for all those who celebrate their birthdays today, those who celebrate their anniversaries. We ask you, Lord, to bless and protect them and give them good health of mind and body. We also pray, Lord, for all those who are sick and suffering from various other ailments. We especially keep in mind Francisco Pereira, and we pray for his speedy recovery. We also pray for peace, Lord, peace in the world, peace among nations, peace among religions, peace in our neighborhood, peace in the family, and most importantly, peace within ourselves. We ask you, Lord, to guide and protect us. We pray for all those who have gone away, those who have left the church. We pray for those who have gone astray. Lord, let your light shine upon them so that they may be able to see the truth and come back to where they belong. You told us, Lord, that faith is both a free gift of God and a free assent of our will to the whole truth that God has revealed. And therefore, to live, grow, and persevere in the faith till the end, we need to nourish it with the Word of God. Lord, you give us the Holy Spirit to enlighten our minds so that we may grow in this truth and knowledge of your great love for each and every one of us. And we pray, Lord, for all of us who are at this moment participating in this adoration through various forms of social media. We ask you, Lord, to bless and protect them, to grant your blessings so that today, whatever we may do, we may be true witnesses to your name, that we may be a testimony to your teaching, and above all, that we may be able to spread your love, mercy, and compassion to others. वय जेसू, तुजे बरोबर वो वेळ सारून आमकां आतां भितरल्यान शांती मेळोंक लागलेली आसा. जी कोण हांगसर नात तांची आमी आठवण करता, तांकांय आमी तुजे सरशी हाडटा, तांकांय तुजें बरेंपण फावो कर, तांकां पेकोवणी दी. कितलींशीं जाणां तरेतरेच्या दुयेंसांनी बरी नात, तितल्यांकूय तुजो हात लाय आनी तांकां पेकोवणी दी.
कितलेशे जाणांक काजाराच्या संबंदान ती घोटनात, आलतात. तांकां तुजो पवित्र आत्मो दिवन तांकां समजून हाड आनी एकामेकाक समजून बोगसूंक तुजीच मजत तांकां दी. जीं कोण वायट रस्त्यार चलतात तांकां सगळ्या जाणांक परतून बरे रस्त्यारूच न्हय पूण देखीवंत जावंक तांकां तुजो आशिर्वाद दी. आनी आमकां सगल्यांक तुज्या आशिर्वादान भर आनी आमचें जिवीत तुजे येवजणे प्रमाणे सुफळ करीत राव. तूं कोत्ताय म्हूण आमी जाणो, पूण आमी तुका सहकार दिवंक आमचीं काळजां तुकाच ओतरेकोन राव. संस्काराक इतल्या व्हडत्या साश्टांगी नोमान कोता सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा नवो दोता सैमाचे विशय आमचे Gospodat guta muka Tirwano amco bawart Soy morte vishoy dina Priticha bapa kamcha Zoitivot putak tacha Murgotun Korsantoria Wonduya Wakanuya Upsolya Tachimodlo Mogacha Povitatmya Sanskar ko khate porna Mandiuya sasna sasna. Amen. Tuen tanga sorgin sono diloi. Soglas havada somunoto. Maguya Deva eka japacha संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला. तो तुझ्या मास रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करूंक आनी ह्या वरवीं थांबून आसतना तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भोगूंक फाव कर. तूं जो जी येताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. Amen. Mogala Jesu, Mogala Jesu, Di maka kalis
दिमाका काळीज तुझ्या काळजासारखे मोगाळाचे सूर मोगाळाचे सूर दिमाका काळीज दिमाका काळीज तुझ्या काळजासारखे